पहिलो गजाल हो सरकारान शोकॉज नोटीस इश्यू केल्यात. आतां म्हाका अजून कळना की ह्यो शोकॉज नोटीसी इश्यू कितें केल्यात ह्यो. फॉर एक्झाम्पल सारकी सरकारानच फॅक्ट फायंडींग कमिटी नेमली बरोबर. त्या फॅक्ट फायंडींग कमिटीन इन्व्हेस्टिगेशन केलें. इन्व्हेस्टिगेशन करून कितें सांगलें हे 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 ऑफिसर जबाबदार. मागीर हांव आनी तुजे कडच्यान कसली शोकॉज नोटीस इश्यू करता तुका आनी कसली तुका सांगता डिफेंड कर म्हणून विदाउट इवन टेकिंग एन एक्शन ऑन यू. हांव शोकॉज नोटीस किंवा तुका डिफेन्स केन्ना मेळटा एज एन ऑफिसर जेन्ना तुका सरकारान सस्पेंड केला. तुजेर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी स्टार्ट जाता आनी त्या डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीच्या टायमार तुका यू गेट अ फेअर चान्स टू प्रेझेंट युअर डिफेन्स बरोबर. म्हाका जितलो कायदो कळटा पळय तो प्रोसिजर असो. हांगा कोणूच सस्पेंड जाल्लो ना आतां मेरेन. हांगा फक्त ट्रान्सफर केल्यात. ट्रान्सफर करून सुद्दां इन्क्वायरी कमिटीन त्या त्या ऑफिसराक इंडायक्ट केल्यात. रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स केल्या आनी सरकार शोकॉज नोटीस धाडटा आपल्याच ऑफिसरांक. हे कितें जॉयल बाब म्हाका मातशें सांगशीत म्हाका कांय कळना. तुवें सांगलां तें सामकें एब्सोल्युटली यू हिट द बटन. देर इज नो सिरियसनेस इन दिस केस एट ऑल बिकॉज 6 जाण मरून आमी तर फॅक्ट फायंडींग कमिटी हितून काडटा आनी फॅक्ट फायंडींग कमिटी गिव्स अ रिपोर्ट सेइंग दॅट इंडॅक्टिंग XYZ. Immediate reaction of the government should be suspend these people and serve them Start departmental inquiry. Let them defend during the inquiry. Correct. Or give a show cause notice. हांगा कितें you are just letting them loose. Show cause notice धाडटा. You are giving them time to explain themselves. And it looks like this is heading nowhere. म्हाका दिसना हें खंयच वयतलें म्हणून पंडरकान सांगलां तशें. I don't think this is going anywhere because if the government was serious in this case, immediate suspension जावंक जाय आशिल्लें. Immediate. The day that report is made public. रिपोर्ट येतकीर Yeah, पण there is no understanding why this kind of this thing is sent of a show cause notice and what when you are already indicted. Yeah. Point number 1. Yesterday CM made a very interesting statement that this is an eye opener after the fact finding committee report. It's an eye opener and खूबश्यो गजाली अशे लूज एंड्स आसा ती आमी आतां हें करतले. प्रोटोकॉल्स विल बी पुट इन प्लेस. पूण म्हाका एक सांग की डू वी रिक्वायर पीपल टू डाय टू अंडरस्टँड दिस. 6 जाण मनीस मरून आमी प्रोटोकॉल घालतले. आय अग्री विथ यू. एक पॉयंट खूब इम्पॉर्टंट आसा की जर तुगेले मिटिंगूच घेतलो ना जात्रा कशी करप ती मेन जाग्याचेर पुलीसच कमी आशिल्ले. पंचायतीक जर दिसना की तुगेले अरे हांगा गचमुड्डी जातली म्हणून तुमी गड्याच्या जात्रेचो उल्लेख केलो. आजच दनपारां आय मेट वन पर्सन आमचे पैंगिणीचे जे जात्रेच्या आयोजना भितर बी खूब इंट्रिकेटली इनवॉल्ड आसा. ताणें म्हाका बरें सांगलें वी आर लिव्हिंग इन एन एज ऑफ इंस्टाग्राम. सो लोक कितें करतात आमचे भुरगे कितें करतात ही रिल्स तयार करतात आमची उत्सवांची आनी ती रिल्स व्हायरल वतात. आमचो उत्सव असो आमचो उत्सव तसो म्हणून. सो ताणें म्हाका खूब बरी गजाल सांगली की फाटल्या 4-5 वर्सां भितर इन दीस इंस्टाग्राम इरा गर्दी जी वाडटा दर वर्साक न्ही ती डबल वाडटा म्हणून. म्हळ्यार 2000 लोक येताले तर नेक्स्ट वर्साक 4000 येतात. ताजी मुखाल्ली वर्सा 8000 येतात. मागीर 16000 पावली आनी ह्या वर्सा कितली येतले हाजेर आमी विचार करता म्हणून की कसो बंदोबस्त करप तो. सो वी आर लिव्हिंग इन एन एज वेर पयलीं गड्या जात्रेक तुगेले आमी गांवचे लोक आसताले बरोबर काणकोणचे लोक आसताले मॅक्झिमम. आज गड्या जात्रा पळोवपाक खंयच्यान लोक वतात. त्या दीस होमखंड पळोवपाक खंयच्यान लोक गेले गोंयचे. सो जो गर्देचो जो आवाठ आसा तो इतलो वाडला की थंय प्रशासन जर तुगेले गचाळ रावले थंय कांयच जावपाक शकना. ही पयली गजाल. दुसरी गजाल म्हाका तुका विचारपाक इंट्रस्टिंग. आतां म्हणटात की सरकार की आतां वन थिंग आय गिव फूल मार्क्स टू दी गव्हर्मेंट एज फार एज द ट्रान्सपरन्सी ऑन दीस मॅटर इज कन्सर्न. सरकारान कंप्लीट ट्रान्सपरंटली रिपोर्ट जो आसा तो पब्लीक डोमेना भितर दवरलो. सो ट्रान्सपरन्सी खातीर फूल मार्क. पूण ताचे उपरांत जेन्ना सरकार म्हणटा की आपल्याक इन्व्हेस्टिगेशन करपा जाय तो पुलीस आपल्याली एसपी कसो इन्व्हेस्टिगेट करतलो. PI तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक कसो इन्व्हेस्टिगेट करतलो. आणि तू तर म्हणटा की सरकार देवस्थान कमिटींच्या वाटेकच वचपा सोदना म्हणून. सो डू यू थिंक आतां जेन्ना आमी इन्व्हेस्टिगेशनाची गजाल म्हणटा तातूंतय आनी इन्व्हेस्टिगेशन कितें जातलें खबर ना. ह्या इन्क्वायरी रिपोर्टा भितर सगळ्यो गजाली तर आयल्यात.
आतां न्ही इन्व्हेस्टिगेशन कसली जावपा जाय, मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी जावपा जाय, ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपा जाय, कसली जावपा जाय जोयल बाब? Investigation म्हणटा ती is just like buying time to just so that it is out of public memory. Public memory is very short, and if you buy some time, I think maybe in the next 1 month this will be forgotten. So basically, it is just, I think, an attempt to just put this behind the burner. आता इतलो बोवाळ जाला. If action had to be taken, it had to be taken now. हेच्या वयल्यान कळटा की हेच्या फुडल्यान तूं आनी इन्क्वायरी करता, and then that inquiry is going to be conducted by a vested person, a person who is within that failure. How that investigation is going to this thing? तेच म्हणटा ते सस्पेन्शन आहा म्हणटा ते रिपोर्ट बिरेस्तारा सांजचो पावलो, चीफ सेक्रेटरी CMOक पावलो. तेजे उपरांत दुसरे दिसा बातम्यो येयल्यो म्हणजे सोर्सिसांतल्यान, पण त्यो बातम्यो येयल्या उपरांत CMाचो स्टेटमेंट आसलो की स्पेक्युलेट करूं नाका. सो तेका टायम जालो. बिरेस्तारचो सोडलो आमी शुक्रार, शेनवार, आयतार, सोमार आनी मंगळारा 4 दिसा उपरांत मुख्यमंत्र्यान ब्रिफींग केला. रिपोर्ट आसा दिलो तसोच तेंचे डिटेल्स दिले, पण ज्यो 4 दिसा भितर तेंच्यांनी ज्यो एक्शन्स बी घेवपाक जाय आसल्यो त्यो सस्पेन्शनाच्यो बी घेवपाक जाय आसल्यो. दुसरे 8 जाणांची एक्शन घेता ऑफिशियल्स म्हणटा तेंकां शोकॉज नोटीस इश्यू केल्या. देवस्थान कमिटीक कितें धाडला ते अजून पर्यंत ना. बाबा तेंकां तुमी आपयतले, तेंचेर एक्शन घेवपाक कितें इनिशिएट केलें. हे गव्हर्मेंट ऑफिसर आहा तेंचे शोकॉज नोटीस येयले. ह्या 8 जाणां भितर टेंपल कमिटी ना. टेंपल कमिटीक त्या 8 जाणां भितर देवस्थानचो एडमिनिस्ट्रेटर आहा न्ही. जो पण एक्चुअली कमिटी जी मॅनेज व्हेरी इंटरेस्टिंग केस की हांगे देवस्थानचे एडमिनिस्ट्रेटर हू इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एज अ मॅजिस्ट्रियल ऑफिसर, हू इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ अँड ऑर्डर. बरोबर. आणि तितून एक काल ब्रिफींग करता आसतना मुख्यमंत्र्यान एक लायनो म्हटली की दोणांची ती जात्रा आसता लयराई देवीची, दोण हे करता चडशे ते मॅनेज जाता पळय न्हू. सो तेंच्या मदीं तेंचे ते कार्याच्या मदीं मातशें कितें जाल्यार थंय पुलीस झुप करून वचना. थंय ते आमी व्हिडियोज पळयले, ते मारता बेतांनी बी कोणी मदीं येयलो जाल्यार ती एक मारता तो व्हिडियो व्हायरल जाल्लो पळय. थंय पुलीस थंय मदीं पडना, मातशें फाटीं रावता. दोन पळयता म्हणून मदीं पडपाक वचना. एक मदीं मुख्यमंत्री उलोवन गेलो थंय डायरेक्टली पुलीस मदीं पडना, मातशें फाटीं रावता म्हणून. सो ह्यो गजाल आहा भितर.